गोयच्या राजभास कायद्यांक सरकारान हात लावचो न्हय अशी भूमिका कोंकणी भाशा मंडळान घेतल्या। मराठी भास, पुस्तकां, सिनेमा, साहित्यांक सरकार आदार दिता, हाका आमचो विरोध ना। गोंयांत रावपी जे लोक मराठी राजभासेचो दर्जो मागतात तातूंत तुमी तुमच्याच भुरग्यांचें लुकसाण करतात अशें ते म्हणटात। मजगतीं मराठी राजभास जाय म्हणून मागतल्यांक गोंयांत फुडाराक नोकरी मेळप लेगीत कठीण जातलें अशें तांचें म्हणणें आसा। गोंयकारांची वळख, गोंयची अस्मिताय शेणची न्हय अशें तांचें म्हणणें। गोंयचो समाज कोंकणी भास जावन आसा। हो प्रदेश कोंकणी राज्य जावपाक जाय अशें कोंकणी भाशा मंडळाचो अध्यक्ष सेराफीन कोता हाणें सांगलें। कोंकणी हो विशय आमचे तकलेर येता। तितूंत मध्ये आतां सुरवात जाल्या ह्या दिसांनी मराठी राजभास जाय म्हणून सही घेवपाक हें चालू आसा, कॅम्पेन चालू आसा। तितून म्हाका म्हणपाक जाय राजभास कायद्याक हात लावप ना। सिनेमा येवं, बूक येवं, सरकार तांकां आदार करूं, एकाडेमीक आदार करूं, तितून आमचे कांय विरोध ना। तो एक कल्चर गोंयांत आहा आनी त्या आशिल्ले कल्चराचे बद्दल कांय ना। राजभास कायद्याक हात लावचो न्हू हें आमचें मागणें। सगळ्या गोंयकारांक अपील करता जे मराठी बी जाय म्हणून सय मारतात तांकां ते एक म्हजे भाशेन एक तो लास्ट नेल टू कॉफीन जातलो। जे गोंयांत रावता तांकां कोंकणी येता आनी गोंयांत जॉब मेळपा खातीर नॉलेज ऑफ कोंकणी कंपल्सरी आहा। जो कोण मराठी शिकता, फ्रेंच शिकता वा आनी कितें शिकता तेकाय बी नोकरी गॅरंटीड आसा, कित्याक तो गोंयकार आनी कित्याक ताका कोंकणी येता। हे सुविधा आसतना ते तितून घालून येदे व्हडले महाराष्ट्राचे भंडार भितर हाडप। जेन्ना हे येतले आनीक स्थापन जातले तेन्ना यू आर ओपनिंग डोर फॉर लार्जर एरिया।